नमस्कार सगळ्यांक येवकार। आयज आमी हांगा म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी म्युनिसिपालिटीची गॅरेज हांगा म्युनिसिपालिटीचे सगळे वर्कर हांगा आयज जमा जाल्ले आसा आनी एक नवीन वर्साक एक नवीन स्टार्ट जशें आमी म्हणटात। म्युनिसिपालिटीचे ह्या वर्करांक पेंडींग 7th पे जी सॅलरी आशिल्ली ती आयज एक 8 वर्सां तांकां न्यू इयराची गिफ्ट म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन गिरीश बोरकर, चीफ ऑफिसर दिपेश प्रियोलकर, ACO सगळे हांच्यांनी मेळून एक एफर्ट्स घालून आयज हे सगळे वर्करांक 7th पे कमिशनाची जी पेंडींग आशिल्ली 8 वर्सांनी ती आयज लागू केल्ली आसा। जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जायती म्युनिसिपालिटी स्ट्रगल करताले। हाजे पयलीं तांकां ऑक्ट्रॉय तांचे जेन्ना गेले ती म्युनिसिपालिटी वॉज रियली स्ट्रगलिंग, तांकां पगार घालपाक पयशे आसनाशिल्ले। जायते फावट 2-2 महिने 3-3 महिन्यान तांकां पगार येनाशिल्लो। लोक जे आसा ते कामगार जे आसा रस्त्यार येताले, पूण आयज खंय तरी म्युनिसिपालिटीची आर्थीक परिस्थिती इम्प्रूव जाल्ली आसा। खरें म्हणजे पयलीं सदांच देवाचो आशिर्वाद दामबाबाचो आमचेर सगळ्या वर्कर्सांक जे आयज आमकां हांगा हाडून आमचो मान सन्मान केलो। तुमचे खरेंच मना काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमचे पयशे हक्काचे पयशे आमी तुमकां दिल्या, आमी व्हडलें कांय करूंक ना। पूण हेचेर खूब जाणांचो हातभार आसा। आमचो चीफ ऑफिसर जो नेवो येयलो काल आउटस्टँडींग, ते डावटूच ना। आमचो ACO सगळे स्टाफ जावन आमचे ETO जावन आमचे कावन्सिलर जावन सगळे बऱ्या मनानसून काम करता आनी ही आमकां आयज हे आमकां दीस पळोवंक मेळ। आमी जे आमकांय दिसतालें बाबा हे कितें हे आमचे वास्कोचे सगळ्यान मेन म्हटल्यार सारके हार्टबीट म्हटलें हे ना जाल्यार वास्को तुका ठप्पा, लोकांक उलोवंक कांय न्हू। जेन्ना आमी 15-20 वर्सां पयलीं म्हणटात 350 वर्कर्स आमचे आसलेले आनी 70 वर्कर्सान जे आमकां खरें हे काम करता आनी काम करून दाखयता, खरेंच तेंचे तोखणाय करपाची गरज आसा आनी तुमच्या खातीर आयज वास्को खंय तरी क्लीन आसा। हांव चड काय उलयना, हांव खरेंच तुमी आमचो इतलो सन्मान केलो म्हणून देव बरें करूं म्हणटा। आशिर्वाद आमच्या आमदाराचोय आसा, आमच्या मिनिस्टराचोय आसा आनी अशेंच आमी काम करुया। आमी जे आउटस्टँडींग आमचे खंय ना खंय आतां पेंडींग आसले ते आतां येवपाक सुरू जाला आनी आमचें एकूच लक्ष, जेन्ना आमी हांगा वचून टाटा बाय बाय करतले नाल्यार फुडल्या फावटी जी कोण येतले ते हांव सांगूंक शकना, पूण वयता तेन्ना एक बाबा आमी हे करूंक वयतले बाबा फुडल्या हेका आमी कोणाचेर डिपेंड रावपाचें ना, आमी गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावपाचें ना, आमी आमचे सेल्फ सफिशियंट जावपाचें आमी अशें चिंतला। म्हणून आमी जाता इतले खंयचे पेंडींग आसा ते बेगीनचे बेगीन काम करता। हांव COकूय सांगता, COचे कामा खातीर खरेंच वालो दिवपा ताका, बरें काम करता तो, तेणी अशेंच आमकां मातशी मदत करची आनी सगळें कितें आसा तें बरें जावचें। देव बरें करूं। गिरीश बाब, बॅक टू बॅक 2 वर्सां चेअरपर्सन जालो, 7 तुवें रिकॉर्ड कलेक्शन केलो आनी पयलींचे पेन्शनरांचेंय सेटल केलें। आतां SPCLाच्योय तुमी सुटावो सॉल्व केल्लो आसा। कशें तुमी आतां तुमच्या कार्यकाळांत कितले कामां घेतले आनी कशें तुमी आयज डेव्हलपमेंट केल्लें आसा ताचे बद्दल कितें सांगूंक सोदता? पयले सुद्दां म्हणजे कशें जे आउटस्टँडींग आसा ते खूब जाणांनी ट्राय केली, पळय कशें आसता ट्राय करता पूण खंय ना खंय तुका सक्सेसूय मेळना, तुका त्या खातीर तुजे पांयगुणय बरें जाय पडटा। आनी देवाच्या कृपेन म्हाजे पांयगुण बरें आसले दिसता आनी चीफ ऑफिसराचे पांयगुण आसले आनी त्या हेचेर जावपाची शक्यता आसली म्हणून आयज खंय तरी आमी बऱ्या कामाक पावलेले आसा आनी फुडें म्हाजे हितून आसा जाल्यार बरीच कामां जावपाची वास्को सिटी आनी वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी म्हणून म्हाका दिसता वास्कोची जातली। पावलेले आसा 40 लेबर आसा। आतां आमी टेम्पररी घेवपाचे आसा आनी जे आमचे 10-15 वर्सां जाल्ली आमचे कडेन टेम्पररी कामां आहा। हांव मागता UD मिनिस्टरा लागीं कित्याक बाबा तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन जे 15 वर्सां जावन गेली भुरगे तांकां तरी खंय तरी मातशें फिक्स करपाची हेची खूब गरजेची गरज आसा आनी मातशें बेगीनचे बेगीन करचें अशी आमची एक मागणी आहा। सगळ्यात पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा। एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड आसलें, आमी चिंतूंक नाशिल्लें की तांच्यानी फक्त सांगलें यो आनी चल म्हणून, पूण अशें सन्मान करलें हांवें एक्सपेक्ट नाशिल्लें। पूण तांकां सगळ्यात देव बरें म्हणून थँक्यू म्हणटा आनी तांकां हांव तांकां तें संभाशण आयकतालो म्हणजे कितें म्हणटा तें आयकतालो। हे COन केलें ना, हे तांकां इट्स अ टीम एफर्ट, हे सगळ्यांचो हातभार आयला। सगळ्यात पयलीं म्हणजे आमचो UD मिनिस्टर आसा ताणें ती फायल क्लियर केली। सगळ्यात पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा हे जे क्लियरन्स जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस SPCL इशू जो रिजॉल्व जाल्लो आसा 7-8-10 वर्सांचो तो इशू आसलो। एक्चुअली मॅटर 12-13 स्टार्ट जाल्लो पूण लास्ट 7-8 वर्सांचो चालूच आसलो। पण सरां म्हणलें की इट वॉज लकूय जाय, तर टायम येवपाक जाय। सो आमी केन्ना दोगांय आसलो म्हणजे सर केन्ना CP आसलो आनी हांवें CO आसलो तेन्ना फायल क्लियर जाल्ली आनी ताका लागून आमकां खूब हेल्प जालो फ्रॉम द UD मिनिस्टर आनी आमचो लोकल वास्कोचो MLA। तांची ती फायल क्लियर करून आमकां दिली आनी आमचे हांगसर सगळे ते ड्यूज आसा ते क्लियर करपाक पावले। कित्याक जालें की केन्ना हांव हांगसर CO म्हणून जॉयन जालो एक वायट दिसतालें की जे रिटायर्ड स्टाफ मेन म्हणल्यार कितें आसा ते रिटायर्ड स्टाफ जावले 5 वर्सां जावन रिटायर जावन गेले पूण ताका ते बेनिफीट मेळना। एक्चुअली कितें जालें की रिटायरमेंट पयशे तुका गरज ना ते सेकेंडरी, पण कोणी रिटायर जाता पळय ताका ती पयशे पळोवपाची खूब इच्छा आसता।
पूण ते दुर्दैवान हांवें आयकलें की 2-3 जाण जे आमचे रिटायर्ड स्टाफ जाल्ले ते एक्सपायर जाल्ले आसा. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. सो एक बारीकशें इमोशनल सुद्दां एक आसलें की बाबा तांकां ते ड्यूज दिवपाक जाय जाता तितले बेगीन. सो म्हणून हांवें ते वीथ द रोल ऑफ द कावन्सिलर खूब सपोर्ट मेळ्ळो. अशें न्ही की फक्त हांवेनच केलं, कावन्सिलराचो सपोर्ट आसलो, ECO सुद्दां आसलो, बिकॉज इज द सेकंड सिग्नेटरी, तो सुद्दां अकाउंट्स फूल सगळे ते पळयता. सो तांचो सपोर्ट आयले कारणान ते HPCL इश्यू क्लियर जाला. आनी सेकंड फर्स्ट आमचे फेसान आमी ते रिटायरमेंट स्टाफाचे जे आसा ते ड्यूज क्लियर केले. आनी हो जो आसलो मागीर ते आसले की जेन्ना आमी हांगसर खुबशे एफर्ट्स घेताले, जशें ते आमचे जे लेबर आसा ते सरान म्हटलें अशें की तांचे जो खूब एफर्ट्स आसा, आमी रिकवरी खूब केल्यो. जेन्ना रिकवरी अशें जावपाक लागलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांचे जे 7th पे जे ड्यूज आसा ते आमचे पगारा शिवाय सुद्दां ते अमावंट जो उरता तो आमी क्लियर करपाक शकतात. म्हणून आमी सांगलें की तुमकां न्यू इयर गिफ्ट दितलो म्हणून. न्यू इयरा सारकें हांवें पळोवपाक गेल्यार सद्या फायनान्शियल सिच्युएशन जी आसा पळय ती मातशी स्टेबल जाल्ली आसा. एक नेक्स्ट 2-3 म्हयने लागून आमी सॅलरी सुद्दां दिवपाक शकतली अशें आमी सेल्फ सफिशियंट करून दवरलें आसा. हांव तांकां एकच रिक्वेस्ट आसा, तांचे सगळे ड्यूज क्लियर जाल्ले आसा. पूण आतां कितें आसा की ड्यूज क्लियर जाले फक्त तुमचे पगार एवरी मंथ पडपाचो ती जबाबदारी आमची आसा. पूण तुमचें काम जें आसा पळय तें एफिशियन्सी मातशी वाडपाक म्हणजे बरें आसा. पूण कितें आसा इश्यू की आमी आतां नवे स्टाफ घेवपाक शकना. आमचें कितें आसा की खुबशे ऑब्लिगेशन आसा, नवे स्टाफ घेवपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें. पूण आतां आसा ते मातशें तेंची काम आतां जे करताले बरें करतात ते, प्लस ते आनी मातशे एफर्ट्स घालून ते आनी रेवन्यू जसो येता तशें मागीर फुडें तांचे डिमांड्स आसतले केन्ना आसा ते बी तांकां कितें एक्स्ट्रा दिवपाक मेळटले ते तेन्ना ते पळोवया. पण कितें आसा की ताका लागून तेंचें काम मातशें तेंच्यांनी बरें करपाक जाय, अशें तेंच्यांनी कंटिन्यू करपाक जाय. सो दॅट आमकांय मातशें हेल्प जातलो आनी आमकां रेवन्यू येतलो आनी आमी तांकां सगळे ड्यूज दिवपाक शकतले फुडें सुद्दां. CP, ACO आनी आमचे मंत्री लोक हेंची खूब आभारी आसा की खूब आमचे इश्यू आसलेले ते सगळे सॉल्व जाले आनी आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तितलेंच. देव बरें करूं. सप्ता जो जालो ताचे 2 फावट रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन केल्लें आसा. करोडांनी पयशे घेतिल्ले आसा. HPCLाचो एक 10 वर्सांचो इश्यू जो आशिल्लो तो सुटावो जाल्लो आसा. आनी खंय तरी आयज म्युन्सिपाल्टीक पयशे येवन जे रिटायर जाल्ले तांचे पेन्शनरांचे पयशे क्लियर जाल्ले आसा. आनी म्युन्सिपाल्टीचे जे वर्कर आसा तांकां सगळ्यांक आयज 7th पे कमिशन जे आसा ही 8 वर्सां लागू जाल्लें आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.